आमचो देवांचेर फांकोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो मोयता पोरसो ओडान सोर्गीचो आमचो देवांचेर फांकोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो मोयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता डेनिसा मेनेझीस. आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून मार्कूस फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आदिल जारवानी आनी आपणा पासत मागूंक लायता. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता मार्कूस फेर्नांडीस आनी फामील आनी रुबन आनी प्लासियानो दा क्रूज आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा फ्रांसिस्को नोनीस, पेंटा मारियाना अब्रांचीस, दाबोली एझलिना मुनीज, आसोय दोंगरी मेल्बा फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली टोनी आल्मेदा, बिहायंड NSD रायनल कार्वालो, रेजिना मुंदी फ्रांसीस फेर्नांडीस, आल्तो चिकाली जॉनी डिसुजा ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयची सासाय दिवंक आनी तांची सगळीं चिंतलेलीं कामां जावंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या गोंयांत नीत आनी शांती पसरूंक मागुया. जे कोण आमची शांती बिगाडटात तांकां नितीक सांपडावंक मागुया. आनी जे कोण जखमी जाल्ले आसात भोव करून रामा काणकोणकार आजून पासून जखमी आसा ताका पिकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमची 400 वर्सांची यात्रा चालूच आसा आनी आयज आमी आयकतले कशे भाशेन पोरजा देवाशी येता आनी देवा मुखार आपलें किरकोळपण मानून घेता तेन्ना ती पोरजा आशिर्वादान भरलेली जाता आनी हेच परजेक आपले मिसांव फुडें व्हरूंक देव आपयता. तेच भाशेन आमकांय जण एकल्याक आमचे हे फिरगोजेक आमची 400 वर्सांची संभ्रमणी करता आसतना आमच्यो चुकी आमच्यो अशोकताय मानून घेवंक उलो. सगल्यो आमच्यो अशोकतायो आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. एज्रासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव एज्रास परत सोयरानार आयलो आनी पिंजलोली न्हेसोण आनी न्हेसपा आवरण घालून दिमयेर पडलो.
सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लजतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक म्हज्या देवा हांव घाबरतां. कित्याक आमच्या तोकल्या वयर पावसोर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव स्वर्गाक तेंकोसोर चोडला. आमच्या पुर्वजांच्या काळांतल्यान ते आतां पर्यंत आमचो गुन्यांव भोव व्हड. आमच्या खोटेपणांक लागून आमकां, आमच्या राजांक आनी आमच्या यादनिकांक दुसऱ्या देशाच्या राजाच्या हातान घालीं आनी आमकां तोरसादी, गुलामपणाक, लुटीक आनी लोजेक पावयलीं. ही आमची गोत आज. पूण आतां अवचीत सर्वेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक उरलोलो जोमो सांबाळून दवरलोलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमकां नवी गोठाय दिली. आमी तर गुलामां, पूण देवान आमच्या गुलामपणांत आमचेर विसोर घालूंक ना. प्रिसियेच्या राजाच्या दोळ्यां मुखार आपली काकूट ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक आनी ताचें गोठान नव्यान बांदून हाडूंक ताणें आमकां रोजा मेळोशी केली आनी जुदेयांत आनी इस्रायलांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पोर एकदां कास्त लायता, एकदां बोगशिता. तो मनशांक खोल नरकान घालता आनी तांचो सामको भस्म जावपांतलीं तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वांटोव ना. आमचो जाबाब. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. राष्ट्रा मोदें ताणें तांकां शिंपडायलीं, पूण थंयसरूच ताणें तांकां आपली व्हडवीक दाखयली. सगल्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात. तो आमचो दोनी, आमचो देव. तोच आमचो बापूय, तोच देव सासणांक सासणांक. आमचो जाबाब. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. पळयात कितल्या बोलेपणान तो तुमकां वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठोयात. नीत करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काडात. काळजाच्या राजाची वाखाणणी करात. आमचो जाबाब. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसान ताची वाखाणणी करून गायतां. पातक केल्ल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी व्हडतेपण परगट करता. आमचो जाबाब. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो, ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल तुमचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. घडये तो तुमकां आपलें भलेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. आमचो जाबाब. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक, ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं उबीं रावुया. सर्वेस्पora sui, सर्वेस्परा सुय, सर्वेस्परा सुय सुय सुय. सर्वेस्परा सुय, सर्वेस्परा सुय, सर्वेस्परा सुय सुय सुय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात.
Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें, वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरनाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ते स्वातेवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोंगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयांची धुल्ल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव एजरास परत सोयरानार आयलो आनी पिंजलोली न्हेसोवन आनी न्हेसपा आवरण घालून दिमयेर पडलो. भाबडीनो, आयज पयल्या वाचपान जो आमकां संदेश मेळटा एजरासाच्या पुस्तकांतलो तो आयज आमच्या भावार्थाचो एक नमुनो कसो दिसता. सोयरानार येवपाची आयज आमकां गरज आसा, दिमयेर पडपाची आयज आमकां गरज आसा. हें समजून घेवंक एजरास दिमयेर कित्याक पडलो, सोयरानार कित्याक तो येवपाक जाय आसलो तें आमकां समजूंक गरजेचें. आनी एजरासान आपणाच्याच उतरांनी सांगलां. तो उलयता आसतना लोकांच्या नांवान उलयता, परजेच्या नांवान. परजे पासत हो सगलो कारबार सांबाळूंक ताका वेंचून काडलेलो. हो कारबार म्हणल्यार नव्यान तांचें मंदीर बांदून हाडूंक. जाल्यार परिस्थिती कित्याक आयली ती ताणें आपल्या उतरांनी सांगल्या. आमी परजा कशीं चुकलीं, आमी देवाचेर आड गेलीं, आमी बेमान जालीं, आमी अविस्वाशी जालीं. आनी ह्या पासत ही सगळी खास्त आमच्या पुर्वजांक लागली. एके भाशेन मागून घेतलेली आपणाचेरूच, आपणाचेंच निसणटण, सेल्फ डिस्ट्रक्शन. आनी ह्या पासत आमकां दुसऱ्यांच्या ताब्यान घातली. तातूंत तो 2 भाशेच्यो वस्तू सांगता. एक वाटेन राजा, दुसरे वाटेन याज्ञीक. म्हणटच दोनूय गरजेचे. एके वाटेन राजा म्हणल्यार आयच्या काळार पॉलिटिक्स आनी दुसरे वाटेन याज्ञीक आमचो फेथ, आमची चर्च. भाव भयणीनो, दोगूय जाण राजा तशेंच याज्ञीक चुकले आपल्या जिवितांत आनी परजाय चुकली. जेन्ना परजा चुकली, याज्ञीक चुकले आनी राजा चुकले तेन्ना आख्खे परजेचें एके भाशेन निसणटण जाल्ल्या भाशेन, एके भाशेन परजा साणून पडलेल्या भाशेन आख्खें राष्ट्र इस्रायलाचें साणून पडलें. आनी देखूनच पेर्सियेच्या राजाच्या काल तीं गुलामां जालीं. आनी हें गुलामपण तांच्यान परतून मानून घेवंक जायना. कित्याक पयलीं इजिप्तकाराची तीं गुलामां जाल्लीं, तातूंतलीं देवान तांकां इतलीं ओच्चोरयां करून सोडून हाडलेलीं. 10 मानामेंट तांकां दिल्ले. देव खूद तांचे लागीं उलयलोलो. पर्सनल रिलेशनशीप देवान हे परजे लागीं घडलेली. खेरीत आपुरबायेन वेंचून काडलेली. आनी तरी आसतना ही परजा नेणारपणान कशी जियेली आनीक आपणाची दुसरी संवसाराची आशा आसा ती घेवन दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली, दुसऱ्या राजा फाटल्यान गेली. म्हणटच हो राजा पेर्सियेचो राजा तांचो राजा न्हय. पूण दिमीर रावन एजरास म्हणटा तें हें
देवान आमची काकलूत केली. आमकां जरी तर ही सोडवण मेळटा, नव्यान बांदून हाडूंक आमकां सयेक मेळटा जाल्यार ती देवाची काकलूत आमचें सवें. कित्याक हो राजा दुसरो जावं न्हय, अकस्मात अवचीत देवाचे येवजणेन ह्या राजान म्हणलें, चल वच, बांदात तुमचें मंदीर. जें मोडलेलें आपल्या पुर्वजांनी, वचात परतून तें बांदात. भाव भयणीनो, नव्यान बांदून हाडूंक हो सयेक. आयज जरी तर आमी आमचेरूच नदर मारली, आमचे फिरगोजेचेर नदर मारली, तशेंच आमच्या क्रिस्ती धर्माचेर आमी नदर मारली जाल्यार आयज आमी असल्या क्रायजिसान पडल्या गाय. आयज असली निसंटनाची वाट आमी चलता अशें दिसता गाय. हें भाव भयणीनो आमी समजूंक आनी ओळखूंक गरज. ज्या मेरेन ते आमी ओळखना आनी मानून घेना, वय आमी फणान पडलेलीं आसा, आमी क्रायजिसान आसा, आमचेर गंभीर परिस्थिती आयलेली आसा. हें जरी तर आमी मानून घेना, समजून घेना, सगळें सुसेगाद आमकां आसा जाल्यार आमचें पावल केन्नाच नवेपणाक, नव्यान बांदून हाडूंक म्हणटा तातूंत पडचें ना. सद्याक आतां चालू आसा ती डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हणटात. युनायटेड नेशन्स हांणी दिल्लो आसा 2021 to 2031 अ डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन. जें कितें आमी ह्या संवसारान पाड घातलेलें आसा तें नव्यान बांदूंक हाडूंक, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स. जाल्यार हें रेस्टोरेशन आमच्या भावार्थाचेंय जावपाक एकदम गरजेचें. आनी तें जावचे पासत एके वाटेन जरी तर आमी मानून घेतलें, बोगसणें मागलें, देवाची काकलूत चाकली, जाल्यार दुसरे वाटेन वावर आसा. अकस्मात आमकां मेळ्ळेली काकलूत आपले आपण जायना, ऑटोमॅटीक कांयच जायना. देखून हें सगळें बांदप, नव्यान घडून हाडप, हें एकमतीन करचें पासत एजरास आनी नेहेमियास हांकां देवान पाठयलें. एके वाटेन राज्याची स्थापणी नव्यान करूंक, दुसरे वाटेन भावार्थाची स्थापणी नव्यान करूंक. आनी हें करून इस्रायलाचें राज नव्यान बांदून आयलें. जाल्यार आयज शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, नव्यान बांदून हाडूंक जेजून जबाबदार मनशांक वेंचून काडले, तांकां आमी आपोस्तल म्हणटा. आनी तांकां ट्रेनींग कशें दिवपाक पयलींच धाडलें, दोग जाणांक धाडले आपल्या आपोस्तलांक, पदवी दिवन धाडले, बेश्टेच न्हू. आनी तांणी वचून जें काम केलें तेंय आमी आयकलां. हें वेता आसतना आव्हानां, वाटेक दांडो व्हरनाका, 2 आंगडी व्हरनाका, पोटली व्हरनाका, गिरास व्हरनाका. म्हणजे ह्या संवसाराच्यो वस्तू आनी ह्या संवसाराच्यो मनशाळ्यो गरजो आसात त्यो तुका सगल्यो मेळटल्यो. देव जरी तर अवचीत ह्या राजाचें मन बदलूंक शकता जाल्यार आमकां जण एकल्याक आमी जबाबदारी आमची घेवपाक तयार आसा. आमच्या भावार्था पासत आमी जरी तर आमची जबाबदारी घेवपाक तयार आसा, आमचे फिरगोजे पासत आमी जरी तर तयार आसा आमची जबाबदारी घेवंक आमच्या कुटुंबा पासत जी नव्यान बांदून हाडूंक जाय भावार्थान, जाल्यार देवाची सगळी कृपा आमकां दवरलेली आसा ती आमकां मेळटली. तर आव्हान आमचे मुखार आसा, क्रायसीस आमचे मुखार आसा, परिस्थिती आमचे मुखार आसा, आनीक ताचें सोल्युशन आमचे मुखार आसा. तर भाव भयणीनो, भावार्थान तें मानून घेवया, आमच्यो चुकी आसात त्यो ओळखून घेवया आनी दिमेर रावून आमी देवाची ही कृपा जी तो आमकां दिता ती घेवन भायर सरून वचून एकामेकाक बांदून हाडूंक आनी आमची सगळीं भांडावडी ज्यो तुटोन पडत आसात त्यो नव्यान बांदून हाडूंक आमची पावलां मारुया. गीत गाऊया. C8 पेज 31. C8. प्रितुमीन दिलान मनशाच्या वावरान केला थामकांची विखात आमी तुका दिन वाचता,
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्या त्या दाखांचो सोरो तुका भेटयता. दाखोवन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मालकांनी वयली आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां चडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीक तुका जय जय, सगळे इस्रायेलाचे आमी येता ताका जय. ओ स्वर्गीक तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुटपोर गुटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुरोची सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले
जे पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपिनारे आमचे गोवडी बापा सिमिया आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक जे पडजोडीत मुक्कामाळपणे फाव कोर आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव आंकवा मेरे देवाची मागीर सांगाती बागेवन झुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना नव्यान बांदून हाडूंक सोयेग आमकां आसा नव्यान बांदून हाडूंक आमकां फावो त्यो सवलती दिल्ल्यो आसात आनी देवाची कृपा आमकां भरपूर भोव पवित्र संस्कारान मेळटा हेंच आमकां फावो कर म्हूण मागुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सुमियाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमचे कबूल देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमचे कबूल देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. जाता ते भाशेन आमी जेजूच्या पांयाशी वया. सायबिणीची भेट आमच्या वाड्यान चलता. ज्या वाड्यांनी सायबिणीची भेट आसा सायबिणीची भेटेक वेचे. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासनाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें साणूंक म्हज्या देवा. आमेन.
शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सदैव तुझो अपूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सदैव तुझो अपूज येसू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सदैव तुझो अपूज येसू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनंती कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव. सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्यान सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. तू आमची राणी पार